नमस्कार. एडिटेर टेक्स ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमच्या मदीं आसात निलेश बाब काबराल, PWD मिनिस्टर. निलेश बाब, सगळ्यान पयलीं तुका हांव धन्यवाद दिता इतल्या खातीर. असेंब्ली चालू आसा आनी तूं हांगा आयला आनी आमचे कडेन डिस्कस करता. आनी ताजे परस इम्पॉर्टंट म्हाका तुजें एक करेज सदांच आवडटा. तूं डायरेक्ट उलयता आनी खरें तें उलयता. एक मंत्री जाल्ल्यान आपूण हें उलोवचो ना, TV दिवचो ना, इंटरव्यू अशें कांय करना. मुखार टीव्हीचो कॅमेरा आयला तूं उलयता आनी हें तुगेलें पळयलां सदांच. आनी यू आर ऑल्सो ए इंजिनियर. ताका लागून म्हाका सदांच दिसता की ही जी पळय आमी चर्चा कला अकादेमी संदर्भात करतात ही तुजे कडेन बरी आमकां जापो मेळटल्यो आनी ह्यो जापो लोकांचें समाधान करपी आसतल्यो. इतल्या खातीर कला अकादेमीचें हें पळय ओपन एअर ऑडिटोरियम ताजें छत पडटकीर येदी व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली. लोकांक एक राग सो आयलो आनी ह्याच संदर्भात आमी काल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडेकर इंटरव्यू घेतला आनी तो सगळो ब्लेम तुमच्या खात्या कडेन करता. PWD आपल्याक तुमी कित्याक फासार चडयतात? आपल्याक चडयतात केवळ आपूण एक ST कम्युनिटीचो हे म्हणून. सगळो ब्लेम तो म्हणटा आपल्या कडेन कांयच ना, हें सगळें काम केलां PWD, ताची देखरेख दवरता PWD. सो हाव यू टेक इट, हाव यू रिस्पॉन्ड टू इट? तशें कितें सी आतां अल्टिमेटली जे हांवें हें सगळें काम हांव PWD मिनिस्टर जावचे पयलीं जाल्ल्यो गोश्टी. हय, करेक्ट. हांव जाल्यार 1 वर्स 2-3 म्हयने जाले. बरोबर. आनी हें 2 वर्सां पयलीं, 2-2.5 वर्सां वयले पयलींचें काम जालां. लास्ट टायम असो विशय चर्चेक जेन्ना असेंब्लीन येयलो, हांव एक्चुअली नॉर्मली पयलींची गोश्टी काडपाक सोदना, कित्याक आमकां फुडें करपाक इतल्या गोश्टी आहा ते फाटल्याक हाडून कितें करतलो म्हूण हांव ते करनासलो. पूण फाटल्या असेंब्लीन असोच चर्चा अनेकदां जालो तेन्ना हांवें ते सगळे फायली हाडलेल्यो आनी तितूंत भितर हांवें चॅक करून हांवें कितें जालें ते फायलीन म्हाका दिसता हांवें व्हायट पेपर दिता म्हणला. सो म्हज्या व्हायट पेपरान भितर खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ दीस कला अकादेमी फ्रॉम 1980. आज हांवें वर्बिटीन काडल्या आनी हो कला अकादेमीचो इशू जेन्ना बांदलेलो तेन्नाच्यान JB गोन्साल्वीस, उदयबाब भेंब्रे, मागीर तुजो आमचो प्रताप सिंग राणे हे खर्च तेन्ना करता. एक दीस आतां वर्बिटीन काडले तितूंत 1 वर्साक तेन्ना 1984 12 लाख रुपया म्हणलेले. तेन्नाचे 12 लाख रुपया म्हणल्यार तुमी आतां 12 कोटी आसतले म्हणजे एक्झाम्पल सांगता तुका. एक्झॅक्टली. आनी हो इशू लिकेजीचो हो तेन्नाच्यान. सो हांवें गिव व्हायट पेपर टोटल हांव डॉक्युमेंटेशन आतां चालू आसा आनी हांवें गिव व्हायट पेपर. पूण एक सहज सांगपाक म्हणल्यार इट इज लायक दीस. द स्टोरी इज व्हेरी सिंपल की वॉट आय रेड फ्रॉम द फायल्स बिकॉज इट वॉज बिफोर मी. आनी फायलीचे भितर कितें येयल्लें की कला अकादेमी पावता आनी रिक्वायर्स रिपेर्स. आनी इंजिनियरिंग कॉलेज फार्मागुडीचे 2 रिपोर्ट आसा इन डेटेड 2019 where they were saying the structural stability of that particular place is not good because it has got salinity. And generally any building which is in saline area with steel, 40 years is the life of steel. Too much period. Corrosion, and they have to think about either strengthening or either demolishing or restructuring. So this is one report which is there. Secondly, after this report, the file also says that Art and Culture Department has written to PWD to ask if anybody is doing similar work in PWD. So PWD has written त्यांना बरयल्लें आसा की on a similar nature जू आमचे PWDचे गेस्ट हाऊस आसा. It is shared by Daman, it's shared by other people in ground plus 4 building and it is next to the beach. आता बंद आसा पळय, गोवा भवन म्हणून आसा पळय ते. Now we are going to start in December. चड करून हांव इनॉग्रेट करता. बॉम्बे आसा ते डिसेंबर वी आर स्टार्टिंग. सो तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आशिल्लो थ्रू अ टेंडरिंग प्रोसेस हॅड कम ऑन बोर्ड आनी थंय लोखणाचे जे पयलींचे जे कळमेलेल्यो सो ताका बिल्डींग म्हणनासतना ताका सपोर्ट करून आनी घालून ताणें काम केल्लें थंय तो सेम कॉन्ट्रॅक्टर. आनी PWDन मागीर नंतर जेन्ना आर्ट एंड कल्चरान बरयलें वी सेड दॅट सिमिलर वर्क इज बीइंग डन बाय दिस कॉन्ट्रॅक्टर. They never said that you appoint him or whatever. It is done by because they asked, we told. And based on that, then the file proceeded saying that then the Art and Culture Department took that person and they made it an EPC contract. Like engineering procurement contract, like the bridge banta pay. They have to identify the consultant. They have to bring everybody on board and give a permanent solution to this problem. So it is not as EPC, but the contractor and the consultant and everybody is part of it. PWD's role was only to supervise, to ascertain what is the value of work done and certify the bills for payment. So including the consultant, RCC consultant, बाकीचे consultant, सगळे contractor responsibility दिली. म्हाका एक सांगात, हो कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना अपॉइंट केलो तुमचे पयलीं गेस्ट हाऊस आसा किंवा आमचो रेस्ट हाऊस आहा ते बॉम्बे, इट्स अ व्हेरी स्मॉल बिल्डींग.
एज कम्पेर्ड टू कला अकादमी, ह्यूज बिल्डींग, आयकॉनीक बिल्डींग, वारसा इमारत म्हणटी. सो तें काम ल्हान काम आनी येदें व्हडलें काम. सो तांकां दिवप एक पयलो क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, कसलेच तरेचें टेंडरींग करनासतना तांकां जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, सो ताका लागून लोकांचो एक दुबाव आयलो की अरे हे एका कॉन्ट्रॅक्टराक येदें व्हडलें काम दितात जाका अशे तरेचें काम करपाचो उणो अनुभव आसा, आनी दुसरें कसलेच तरेचें टेंडरींग करनासतना दिलां. ना तेजेर हांव आज कमेंट करूं शकना की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. येस. एंड हांव तेन्ना नाशिल्लो. आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ ना, दॅट पण तुवेंच म्हणलां, it's a continuous process. बट आय वॉज पार्ट ऑफ इलेक्शन डिपार्टमेंट तेन्ना. येस. I was the whole minister of that cabinet, Yes, and I was there, but I was not a PWD minister. Right. But it's a continuous process, so as PWD, I have to own it of the Exactly. work going on. Exactly. But the process was all. It is a cabinet decision where they gave us nomination basis. येस. आणि त्यांना घातले आणि ताका नॉमिनेशन बेसिसान ते काम दिले. कारण तुमचो CPWD मॅन्युअल म्हणटा प्री क्वॉलिफिकेशन प्रोसेस हो आसपाकूच जाय. ना प्री क्वॉलिफिकेशन केलो न्ही, म्हणजे ही हॅज डन सिमिलर वर्क्स. ना तो एक हांव गोवा भवनाचे दिले तशें तेणे आनी 3-4 कामां PWDची बाकीचे कडेन पूण ल्हान कामां. ल्हान कामां, बट व्हॅल्यू इज ऑलमोस्ट द सेम. जे मुंबय जे L1 मॉडेलाचे दिल्ले पळय ते काम, इट कॉस्ट अराउंड 28 crores. इट्स ए हांव थंय कितले वेळ रावलां. इट्स ए ओल्ड गव्हर्मेंट. No, it is a mixture. It is a private building Okay. bought by flats by the government. Okay. आम्ही न्ही आनी बाकीचे स्टेट दोन स्टेटी आसात. आसात. एक्झॅक्टली. गुजराती एक आसा. गुजरात आसा आनी दमन कितें आसा. सो एक्झॅक्टली. थंय कितें जालें, कोण केअर घेन आसले आनी वी वॉन्टेड इन आवर इंटरेस्ट. सो वी टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्स्ट्रक्शन आनी ते आमकां पयशे दिता. Okay. म्हणजे तो कॉस्ट 100 तुका रुपया. आतां एंड ऑफ द डे हें येदें व्हडलें जालें जे कामाक आतां पळय बॉम्बेचोय बी ते रेस्ट हावस जें आसा तें 1 वर्सान सोंपपाचें काम 4 वर्सां जालीं तांचे कडेन कंप्लीटच जायना. आनी आतां कला अकादमी जें काम 1 वर्सान, काल मिनिस्टरान डायरेक्ट सांगलां की तो म्हणटा की आपणें सांगिल्लें की हें आसतें स्ट्रक्चर रिनोवेट करचे परस सगळें नवें बांदिल्लें जाल्यार 1 वर्सान जावपाचें म्हणून. ना हांवूय 2-2.5 वर्सां जालीं. हांवूय सांगता न्ही, सी कितें आसता गव्हर्मेंट, सी criticism comes from all faces. I have, before starting तुझे वांगडा, I have told that this issue about Kala Academy has been going from 1984, 83, and I have removing verbatims. चालू आसा म्हणजे काडपा. आतां 3-4 काडल्या. So white paper will be there showing all this. That issue of Kala Academy is not just today. When it was built, only the problem of water. Exactly. सगळें आसा. ऑडिटोरियमान भितरल्यान उदक येता. सगळें म्हणजे डिझायन जो आसा, आमी चार्ल्स कोरिया बाब आमचो बरो मनीस. डिझायन वॉज फॉल्टी. I am not, I have ते म्हणू शकना कितें, you can say it, I will not say. But I am only saying that the design what was there from 1984, I have got verbatims with me where shows that every time this debate, it was debated. Exactly. आणि 4-5 रोवाक उदक येतालें. Exactly. So they should have done it properly, I would only say. Exactly. So आणि म्हाका दिसता in that report also I have seen in the file that it was supposed to be demolished, but the government of that day did not have the guts to face the people. Exactly. Saying that it is better to demolish and reconstruct again. Exactly. Which has led to these circumstances. हांव इतलें सांगता, आनी तेजे वयल्यान कितें सांगतलो. Oh. So if I was there today, if this situation, I would have said demolish the building, Exactly. reconstruct the entire building. Otherwise, keep it there and Or build some other place. but keep it there, it becomes a white elephant. Exactly. Because it was crumbling. Exactly. उदक सहसिटा येतालें. Somebody has to take a decision. Somebody has to take a decision. Take a decision. Very decision. Because कोणे बांदलें म्हणून ते दवरपाचें, बांदता तेन्ना give the aesthetical look on a similar line, Exactly. which does not change the facade of the building. Internally you can do whatever you Everything want. has changed. We want a very modern kind Modern, of a structure. if I was there at that time, I would have taken a decision. Exactly, exactly. आता ते हांव नाशिल्लो. तेका हांव काय म्हाका करूं शकना. निलेश बाब म्हाका एक सांगात, IIT रुरकीक दिवपाचें कारण कितें? सी 2-3 गोश्टी आहा. टेक्निकली जर आमी जेन्ना हांवें वेन आय मेट द इन्स्पेक्शन, म्हज्या फाटल्यान CMाक घेवन हांव येयलो, म्हणजे CM म्हाका घेवन येयलो परतून, आनी तितून भितर 2 गोश्टी जाल्यो. एक पयलीं हांवें ताका सांगलें हात लायनाका, बोट लायनाका, जें आसा तें आसूं. तें केलां न्ही. तें आजूनय हात लावना. Good. सो तेन्ना पयलीं हांवें प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, तेजो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर रिपोर्ट जाय म्हणून. सो ही हॅज टेकन 4-5 वर्सांनी दिता म्हणला. 4-5 दिसांनी दिता म्हणला तेणें. बिकॉज आमी तेंच चिंत्ताले की इमिजिएटली PWDन ताजे संदर्भांतले सेफ्टी नॉर्म्स आनी जें कितें जालें ताजो इमिजिएटली एक रिपोर्ट येवपाक जाय आशिल्लो. तो आयलो ना. तो 4-5 दिसा इमिजिएटली येना. कित्याक टेक्निकली पळोवपाक गेल्यार ताका खुबशें आसा. हांव स्वता पळयतरी आय अंडरस्टँड वाय इट इज टेकिंग टायम. सो 4-5 दिसांनी दिता म्हणला तो दितलो. In the meantime, we have told she has directed a contractor to give his part of it. The same because IIT Mumbai was part of exactly that design and changes and कितें आसा. Also IIT Madras was IIT Mumbai okay was part of that thing. So let them give the report. Okay. So why I ask about the IIT Roorkee is गोंयांनी competent consultant आसात.
तेच म्हणटा न्ही हय गोंयचे जर आमी कन्सल्टंट कोणाक हांव तेंचे कोणाची टिका करना हय पूण इफ वी गीव अ गोवन कन्सल्टंट दिलें हय तर तेजे म्हणटले आमी कितें ते आतां अनपार्लमेंटरी वर्ड यूज करता पळय तो हांव करूं शकना तुज्या कडल्यान ते कर म्हणून हांव केलें म्हणटलें सो अंडरस्टँडींग म्हणटलें मागीर ते केल्लें आनी ते सारकें दिलें सो IIT Roorkee इज इंडिपेंडंट बॉडी which I don't know, and they have got a good reputation as IIT Roorkee. Okay. So they will come with their civil department team and give their report, independent report, without any तुमचो व्हाईट पेपर जो आसा तो मागीर will be कितले कारण शेवटी PWD इज इन्वॉल्ड तुमच्या see white paper हांवें तुमकां लक्षात ना इवन when I was the only minister election departmenटाचे 2 white paper काडलेले. See now in this case the white paper is the entire history of Kala Academy. Yes. What are the reports and what is the reasons for happening, that is called the white paper. Exactly. So once all the reports come then I will give the white paper. ओके This is my सो हे आता रिस्टोरेशन काम काय रिनोवेशन काय रिपेअर्स it is how you take it. See restoration, renovation, repair. हय आता तू पळय आता I will tell you how it is. Chairs new घालता. पयलो सिलींग आसा पळय तो टोटल काडून ताका न्यू घालता. येस आता तितू हाऊ डू यू डू इट. रेस्टोरेशन इज युजिंग द सेम थिंग्स अगेन Yes. विच यू कॅनॉट यूज. येस Renovation, I will say that some of the structure is being kept and wherever required, जशें प्लास्टर तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार थंय जो ओपन ऑडिटोरियम आशिल्लो जो आतां कॉलेप्स जालो म्हणटा पळय सेंट्रल बीम ताजो मोडलो. सो द रिजन फॉर ब्रेकिंग आफ्टर 40 years आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट रायट नाव, लेट द रिपोर्ट कम. पूण तेजेर असो इतलो डार्ट स्लॅब आशिल्लो हय आनी तो फुडल्यान इट इज बिफोर इवन ही डीड तेका वॉटरप्रुफींग केल्लें बाय पुटींग अ लेवल सकयल स्लोप जावपाक उदक अशें येवपाक जायना परते वचपाक जाय. सो स्लॅब फ्लॅट आशिल्लो तेजेर वॉटरप्रुफिंगान एक वीट सेकंड वीट थर्ड वीट म्हणजे 400 mm तेजो रिपोर्ट आहा पयलींचो आमचो इंजिनियरींग कॉलेजीचो. हे वॉटरप्रुफींग केन्ना केल्लें पयलीं केल्लें न्ही. ह्या 2 ना वर्सां तें सांगता न्ही वॉटरप्रुफींग आशिल्लें आनी वॉटरप्रुफींग रीक लागपाक लागलें. कारण आतां एक एलिगेशन जालें तें अशें की दीस स्ट्रक्चर हे पळय ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा तें ओल्ड स्ट्रक्चराचो भाग न्ही. गोविंद गावडे सेज की हो मागीर कन्स्ट्रक्ट केला कला अकादमी जातकीर इन 40 years बॅक. आनी आतां तो म्हणटा की जें पळय कितें वॉटरप्रुफींग केलां तें वॉटरप्रुफींग केन्ना केलां तो डायरेक्ट आन्सर दिना. सो म्हाका जाय आशिल्लें ह्याच कन्स्ट्रक्शनाचो भाग. हांव डायरेक्ट दिता. हय ते कन्स्ट्रक्शन जें आशिल्लें तें पयलीं काडलें म्हणजे मे बी फेसीस केले आसले तेजें हांव म्हाका खबर ना. ते डिटेल काडटले. ह्या 2 वर्सांन करूं ना ना ते एका ना हे 2 वर्सां कांयच ना तेका. ते वयले जे आसा तेका फसाड आसलो पयलीं तुमी कला टिकल्याचे फातर घालून ते स्क्वेअर केल्ले पळय Exactly. ते आतां काडून तेणी फसाडाक ते चिरे लायला एक्सपोज चिरे ते पळयलां, लायला हय. एक केला. दुसरें ते जे वयले स्लॅब आशिल्लो तेजे वॉटरप्रुफींग जे लीक जाताले म्हूण तेजे ते वयले म्हाका दिसता 400 चिपिंग केलां चिपिंग करून हालीं केलां काय म्हणटा. आतां 2 वर्सां पयलीं. ओके आतां ते काम 1 वर्साक पयलीं काम हे 1.5 वर्स पयलीं काम केल्लें. हांव तेच म्हणटा की जर चिपिंग करता आसतना एक वन इंजिनियर टोल्ड मी चिपिंग करता आसतना जर बारीक बुराक उरले तातूंत जर उदक वचपाक लागलें तें उदक वचत रावलें आतां इतलो पावस पडला सो चिपिंग करप वॉज ए मिस्टेक. वॉटरप्रुफींग करप वॉज ए मिस्टेक. तेका सोल्युशन कितें वॉटरप्रुफींग करपाक जाय तो तांचें म्हणणें आहा की पयलीं PWDन तपासपाक जाय आशिल्लें. ताजें ताजें कारण गोविंद गावडे म्हणटा 40 वर्सां पयलीं केल्लें आनी तो म्हणटा ताजे पळय जे कॅन्टिलिवर आसा तो इतलो मुखार आसा की तें फाटल्यान पळय ताजी बेज आसा लोकांना तें तितलें स्ट्रेंथ ना तें कॅन्टिलिवर आडावन धरपाचें. सो कॅन्टिलिवर बिकेम वीक आनी तो म्हणटा की परत कॅन्टिलिवर वीक जावन हांव सांगता कितें जालें तें. ओके तो जो ओपन ऑडिटोरियम आसा बसपाचो फाटल्यान तेजें कांय ना. एक्झॅक्टली ते हार्ड सगळें आसा. Yes. तेकाय टायल्स घालून तेणें आतां रिनोवेट केलां. तशेंच हे फसाड केल्ले स्लॅब आशिल्लो पळय ऑन 3 pillars एक असो आनी फाटीं एक बरोबर. आनी स्लॅब वॉज लायक दीस. येस आनी स्लॅबांतल्यान एक स्लॅब पयलीं कितें जाल्लें स्लॅबाक आमी नॉर्मली मदल्यान सेंटरार बी घालता हो इन्वर्टेड बीम घालून स्लॅब घालता तशें नाशिल्लें. आतां म्हजें घर हो तुमी बांदता इफ यू वॉन्ट अ वायडर स्पेस यू डिझायन द RCC स्ट्रक्चर इन सच अ वे दॅट यू टेक फ्रॉम द फावंडेशन एंड मेक द स्ट्रक्चर एंड देन पुट अ स्लॅब. येस हें हांगा अशें नाशिल्लें. हांगा कितें केलें तेणी 3 स्ट्रक्चर उबे केल्या बरे मोठे केल्या 25 mm 30 mm रॉड वापरल्या आनी उबे केल्ले 3. तेजेर तेणी बीम घातल्या 2 अशे. तेजेर तेणी लोखणाचे आय बीम्स दवरल्या सगळे अशे वांकडे. सो एक आसा तो 1.5 मीटर एक आसा तो 2.5 मीटर एक आसा 6 मीटर अशें करून असो तेजेर वयल्यान स्लॅब घातला.
लोड बेरिंग स्लॅब घातलो ऑफ व्हेरी थिन स्लॅब ऑफ मे बी 15 सेंटीमिटराचो स्लॅब फूल येस आनी तेजे वयल्यान वॉटर प्रुफींग केल्लें टू गीव द स्लोप इफेक्ट ऑफ वॉटर गोईंग आउटसायड. ओके म्हणजे ते अशें पडपाक नाका. सो हांगाच्यान तेणें जे फुडल्यान आमी बसल्या ते इतले दाट केल्ले आनी मागीर अशें टेपर करून उदक भायर वयतालें. सो ते वॉटर प्रुफींग ते कॉन्ट्रॅक्टरान ते वयले काडून ताका परतून वॉटर प्रुफींग केलें. इतलेंच तेणें काम ते वयलें केलें आनी कांयच करूं ना. पूण तेन्ना ताणें PWDचो एक्सपर्ट ओपिनियन घेतला काय कितें ताणें कोणी कन्सल्टंट नेमून तोच तो कन्सल्टंट तेजे स्कोपान आसा न्ही. आसा तेच IIT बॉम्बे IIT मुंबयन दिल्ले तेजे कन्सल्टंट आसा सगळे रिपोर्ट आसा. तुमचे वायट पेपर ते सगळे येतले तातूंत भितर तो येवचो पडलो कारण सगळ्यो गोश्टी ब्लेम कोणाक सी ब्लेम कितें जाता एकदां पडटरी ब्लेम कोण फाल्यां म्हणटलें काबरार ना हांव इतल्या खातीर म्हणटा की सी हातूंत भितर 2-3 एजन्सीज इनवॉल्ड आसात. हातूंत भितर पयसो इनवॉल्ड आहा. कन्सल्टंट नेमलो की 5-6 कोटी रुपया अशेच वतात कॉन्ट्रॅक्टर आनी आनी हांव कितें म्हणटा फाटल्या 20 वर्सान 2004 पयली इफी जालो पर्रेकराचेर आरोप जाल्ले 27 crores ताणें मोडले. ताज्या फाटल्या 10 वर्सान 100 crores हॅव बीन स्पेंड ड्युरींग एवरी इफी. सो जवळ जवळ आता जर आमी 20 वर्सांचो हिशोब काडलो जाल्यार 150 कोटी तरी तुका जाला न्ही. 2000 जेन्ना ते बांदलेले 82 84 पडला म्हाजे प्रूफ आसा हांव तुका दाखयता फोटो मारतलो जे आसा ते आसा न्ही. तेजेर हांव कांय कमेंट करूं शकना. पूण म्हजें म्हणणें इतलेंच की वॉट हॅज हॅपन्ड and now we have to come out of it and we have to start collecting fast. आता इन्क्वायरी जातली व्हाईट पेपर दितलो CMन स्टेटमेंट केला इफ द कॉन्ट्रॅक्टर इज फॉल्टी ही विल बी टेक एक्शन विल बी टेकन अगेन्स्ट हिम. सो ह्यो गोश्टी जातल्यो. पूण अल्टिमेटली म्हजे मनान कितें आहा की वॉट एवर इज डन इट इज रॉंग ऑर रायट दॅट द रिपोर्ट्स विल ब्रिंग. बट नाव आफ्टर द रिपोर्ट आफ्टर 15 दिसांनी इन्स्पेक्शन करून ते काडून बेगीन कंप्लीट करून ऑन द सेम बेसीस बट नाव विथ रिएन्फोर्स स्टील फ्रॉम द कॉलम विथ द न्यू आर्किटेक्चर आनी मेंटेनिंग द सेम लूक ऑफ हाव इट वॉज. आय विल गेट इट डन. परत तूं म्हणटा परत क्वेश्चन विचारता हाजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवप हें जें पळय जालां कारण आर्ट एंड कल्चर ताणें फ्लॅटली सांगलें ना तो डायरेक्ट PWD रिपोर्ट. सो PWD तूं म्हणटा की फाटलें आमी कित्याक काडया. सो समबडी हॅज टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुमी कितें म्हणटा पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी जशें तुवें सांगलें तुका जर हांवें तेजेर सगळें म्हजे कडेन आसा. आतां एसेंब्लीन वर्बटीन काडूंक मेवता ज्यो भाशणां केल्ली ती मेवता. आय विल ट्राय टू सी नंबर 1. बट PWDन जर हांव आनी कोणें केल्या त्यो फायली सोदता म्हळ्यार म्हाका टायम लागतलो. बट आय एम शुअर दॅट दीस इश्यूज वीच वर देर इज नॉट ओनली टुडे इट हॅज बीन फॉर अ लॉंग टायम. सारकें. आनी हांवें सांगलें न्ही इफ आय वॉज अ मिनिस्टर टुडे एंड इफ दॅट इश्यू हॅड कम टू मी टुडे आय वूड से डिमॉलिश द एंटायर स्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्ट द एंटायर स्ट्रक्चर with keeping the facade and the look almost the same. This is what I would have done. आता हेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं पोतून विचारता म्हणजे कारण तो चीफ इंजिनियर आसा. एक लक्षात धर चीफ इंजिनियर ताका परत एक्सटेंशन मेळटा. चीफ इंजिनियराक इज द ब्लू आयड बॉय ऑफ द गव्हर्मेंट खंयची गव्हर्मेंट येता ताका. सो आनी तुका कांय गजाली मनाक नासतना सुद्दां सायन करची पडटा. ना शी हांव तसलें करना. हांव तरी म्हजे PWD भितर खूब चेंजीस केल्या. आतां म्हज्या डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट 350-400 वेकन्सी आसा JETA. स्टील माय डिपार्टमेंट इज फंक्शनींग विदाउट दीस पीपल. सो आय एम गेटिंग आउट मॅक्झिमम. ताजोय आमी एक इशू केल्लो. ताजो इशू केलो तो असो की बाबा 2 वर्सां पयलीं आरोप जाल्लो PWD इंजिनियर कशे घेतात ते आनी पयशे घेतिल्ले एका मिनिस्टराक फुडें ताका BJP तिकेट मेळना तो मागीर पडलो. अशे वेळार तेच तांचेर इंजिनियरांक रावनासतना नवे नो एप्लिकेशन्स हॅव बीन इनवायटेड. नो सी आय विल एक्सप्लेन. आतां कितें आसा न्ही तुमी म्हणटा पळय हांव इंजिनियर. हय तूं म्हाका जर सांगलें की 20 वर्सां 25 वर्सां 30 वर्सां पयलीं हांव 35 वर्सां पयलीं जाल्लो तूं आतां म्हाका एग्जाम दी म्हणून हांव दिवचो ना. म्हाका स्टडी करून देखून तकलेन वचचें ना. सो द क्वेश्चन इज आय टूक अ कॉन्शियस डिसिजन दॅट इट वॉज नो फॉल्ट ऑफ दोज पीपल वेर दॅट एग्जाम रिजल्ट्स वे कॅन्सल्ड. सो आतां जेन्ना तूं न्यू भुरग्यांक हाडटा टू कम्पीट वीथ देम सो ऑटोमॅटिकली तेंचे तकलेन फ्रेश आसतली. दे मायट स्कोर अबाव देम. सो आय मेड अ फेअर कॉम्पिटिशन बाय इनवायटींग देम टू स्टडी एज दे हॅड स्टडीड इन द पास्ट अँड डू द री एग्जाम. आनी इट इज आतां पळय आतां री एग्जाम केली कोणाचें एलिगेशन आहा म्हजेर कितें आसा रिजल्ट्स वील कम विथ द प्रॉपर प्रोसेस. सो दॅट इज अ डिफरंट इशू. पूण हांगा तो ब्लेम घेवन तूं म्हाका पोतून विचारता. सो तुगेलो चीफ इंजिनियर प्रिंसिपल इंजिनियर दे आर नॉट रेडी टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी इफ इट इज देयर फॉल्ट तूं ताका प्रिलिमिनरी डिस्कशन केला. हय तो आशिल्लो म्हजे वांगडा न्ही.
When I went for inspection, I took him with me. I didn't go alone. Okay. He was with me. Then again, when CM came, he was also there. Okay. So principal chief engineer was there, chief engineer was there. They were all there. So now it is their report. I am waiting for the next 4 or 5 days. Okay. Let them give the preliminary report. So how can I decide? So white paper. White paper. No. White paper. Nilesh Kabal दितलो. Okay. Nice. Why? म्हाका कळटा न्ही. हांवें इलेक्शन डिपार्टमेंट हांवूच बसून व्हाईट पेपर करून दिल्लो. म्हणजे अजूनही असं सायटीचेर काडलेलो म्हाका खबर ना. So I will give the white paper by bringing all history from the Kala Academy. Yes. Whatever detail I can collect, and I will prepare whatever 8, 10, 15 paper white paper. ओके. सो व्हेरी नायस. सो अशे तरेचो एक रिपोर्ट येवपाकूच जाय, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपाक जाय आनी फुडाराक आतां तातूंतल्यान दुसरो प्रश्न येता तसो, इफ यू हॅव बीन गिवन ए चान्स, तुका जर आज सांगलें की कला अकादमी इतलें रिस्टोरेशन केलां, थोडे तातूंत भितर नवे चेंजीस केल्यात, कांय भाग जे आहात तातूंत चेंजीस केल्यात, अशा परिस्थितीन थंयच कला अकादमी आसची, तीच इमारत आसची, काय तो कॉम्प्लेक्स तसोच दवरून किंवा तो मोडून नवो आसचो? कारण ती सॅलॅनिटी लागता, सामकी न्हंयचे देगेर तें आसा. कितलेंय जरी केलें दर वर्स 10 कोटी 20 कोटी मोडप एका स्ट्रक्चराचेर कितलें फिजिबल? काय फुडले 50 वर्सां खातीर एक नवें मॉडर्न स्ट्रक्चर येवचें? सी कितें आसा न्ही, इट इज कारण ते चार्ल्स कोरियन बांदलां म्हणून ताजे बद्दल भावनीक कांय लोकांक दिसता, ते भावनीक घेवन बसप बरोबर? तशें आसना न्ही. आतां म्हाका सांग, आतां पळय हांव भावनीक जर दवरता जाल्यार सम सॉर्ट ऑफ अ facade can be maintained. Yes. Today technology can maintain the facade, yes. And internally you can construct a modern structure. Exactly. So that I would have done, because you cannot every time spend money on a structure. Exactly. If we build a new structure, it must have cost hardly 70-80 crores. Yes. I believe in that. Exactly. And we could have done it. But आता issue कितें आसा, in this particular structure, टुडे आज आमी रेनोवेशन केलें. तितू तुम्ही पळयलां, हांव जेन्ना वयतालो थंय 5-6 उदक येतालें. फर्स्ट 6 लाख एक्झॅक्टली उदक येता. फाटले 25 वर्सां उदक येता. उदक येता न्ही. आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो वॉटर वॉज कमिंग. सारकें उदक येतालें. हाय तुमी स्टेटमेंट केलो डिझायन फॉल्ट, हांव करूंक शकना कित्याक म्हजेर मागीर टिका करतले. तुमकां काय कोण तें दर्या तूं न्हंयचे देगेर बांदता आसतना कांय वयर बांदप न्ही तें, कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाचें तें घेतलें. आतां पळय हांव जेन्ना विजीट करतालो, हांवें म्हाका दिसता हांव मिनिस्टर जाताले 7-8 फावटी थंय विजीट केला टू अंडरस्टँड द वर्क. आय हॅव सीन देर. आनी टॅक्नॉलॉजिकली तांकां हो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका आमी आतां थंय 3 बोर मारल्या भितर. Okay. So that water which accumulates goes in that bore, and we have put pumps of 7 HP, 5 HP, okay, where we'll pump out that water so that the stage does not. But still, if it is too much water, also will come. Exactly. So to ascertain, खूबशे इम्प्रुवमेंट ताणें केला, आमी बसून केला ताका आफ्टर आय हॅव कम. आतां फसाड इवन म्हजो चीफ आर्किटेक्ट म्हज्या वांगडा गेल्लो. ते वयले फसाड तेंचे पयलीं कावी आर्टाचे करपाचे आशिल्ले. दॅट वी कॅन्सल एंड वी गेव द सेम लूक ऑफ वॉट वॉज देर ऑन अ सेम प्रिंसिपल. पयलीं ताणें कपडो यूज केल्लो बारीक, तेजे ड्रॉइंग आशिल्ले. नाव यू डोंट गेट दॅट मटेरियल. सो नाव बेस्ड ऑन दॅट आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आमचो जो मरवीन गोम्स आसा तेणें मागीर चेंज करून ते अशें करपाक लागले. सो बेस्ड ऑन दॅट प्रिंसिपल्स नाव द वर्क इज गोइंग. तांचें एलिगेशन आसाच अजुनूय. चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन की दे हॅव नॉट बी कन्सल्टेड. गोवा हेरिटेज ग्रुप म्हणटा की आमकां भितरच येवपाक दिनात. See, कितें आसता, I don't know about the past. If they come to me today and ask me to go inside, I'll allow them to go inside. Yes. Let them go and ascertain themselves. Exactly. Also. Goa Heritage Group, if they are interested, of course, you let them come to me. कळवळ असले तांकां let them come to me. There's nothing to hide. It is government property, not my personal property. Exactly. So if they come to me, I'll allow them. I'll come with them. Let them make their own report also. I have no problem. So म्हजो तुका तोच क्वेश्चन की आतां इतलें सगळें काम जातकीर ही सगळी बिल्डींग परत तपासून तिची वायबिलिटी, तिजें स्ट्रेंथ तपासतले. पळय ते इंजिनियरींग कॉलेजीन जेन्ना हांव रिपोर्ट वाचतालो ते कॉलमाचे तेणें 193 कॉलम्स आशिल्ले. सो दे हॅव डन कोर ड्रिलिंग, म्हणजे कोर सॅम्पल काडल्या, सगळे टायपाचे सॅम्पल काडले, एंड दे हॅव गिवन द रिपोर्ट दॅट द स्ट्रक्चरल स्टील विदिन दोज कॉलम्स, हे स्ट्रक्चराचे न्ही, आम टॉकिंग अबाउट रवींद्र भवन, एंटायर कला अकॅडमी, दॅट दे हॅव डन कोर सॅम्पल्स. विन द कोर सॅम्पल दे हॅव फाउंड दॅट द लोखंड जे आसा इज रस्टेड. Yes. So somewhere down the line, somewhere, somebody has to take the call. Yes. I am PWD. Who is the somebody?
art and culture, chief minister has to take a call to demolish that. Including some heritage lovers, heritage experts, whoever it is. ह्या क्षेत्रांत भितर काम करपी आनी इन्क्लुडींग चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन. Let them come to me. I will allow them to examine it by themselves. So तूं सामकें I am free. सामकें this is a very nice Because statement. it is with This is a me. nice See, statement. it is PWD building. Exactly. It is not. It is maybe operated by art and culture. Exactly. But building today belongs to PWD, so I can take my independent decision. Exactly. If anybody wants to go and see and give their thoughts, Exactly. they are welcome. Let them approach me. Exactly. निलेश बाब थँक यू व्हेरी मच. तुवें सामकें फ्री उलयलो आनी आमी तुमकां अशे प्रश्न विचारले की कारण एसेंब्ली चालू आसा आमी जाणात अशें डायरेक्ट उलोवप पूण तूं खरेंच उलयला आनी हें गरज आशिल्ली इतल्या खातीर गरज आशिल्ली. काल गोविंद गावडे उलयलो तोय फ्रँक उलयलो. आज तुमचें आमकां ओपिनियन इतल्या खातीर जाय आशिल्लें की लोकां मदीं एक जी दुबाव निर्माण जाली कला अकादमी. आतां कला अकादमी कांय जाणां भावनीक भितरल्यान दिसूंक शकता पूण ती जर इमारतच जर सामकी दुबळ्या पांयाचेर उबी आसा भितरल्यान जर कोरोड जाल्या आनी ही जर आनीक दर वर्सा 20-20 कोटी आमी खर्च करीत रावले हो लोकांच्या बोल्सांतल्यान येवपी पयसो. सो ताजेर निर्णय घेवप इम्पॉर्टंट आसा. तुमी त्या संदर्भात कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करतात. परतून रिपीट करता जे तुमकां सांगता कोण येवपाक सोदता दे कॅन ऑलवेज कम. फाल्यां हांव आसतलो एसेंब्लीन दोनाक येवन म्हाका मेळचें. Very nice. तुमचे मदल्या सांगता एंड आय वील अकंपनी ऑर माय पीपल वील अकंपनी देम एट फो टू कला अकादमी. वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम मी टू अंडरस्टँड आय एम फ्री फॉर देम. व्हेरी नायस. हेता पंडीत आनीक गोवा हेरिटेज ग्रुप आनी काल तो प्रेस नोट काडून सांगला की आमकां भितर वचपाक दिवं नाशिल्लें. तुमी सामकें तांकां सामकें दोनाक येवन म्हाका एसेंब्लीन मेळचें अपॉयंटमेंट दिलो तांकां. नायस ऑफ यू. आनीक तुमच्या नेतृत्वा खाला ही बिल्डींग आनी बरी जातली आनी घटमूट जातली अशी आमी अपेक्षा करया. आनी तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले इंटरव्यू दिलो तुमकां काळजांतल्यान उपकार मानता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.